कमिटी घडलेली आहा तातूंत GCZMAचे मेंबर आहा, DRDAचे मेंबर आहा आणि CBSE मेंबर आहा. ही कमिटी आमी केल्या टू मॉनिटर आता GCZMA हेजे रेस्टोरेशन ऑर्डर केलोले इलिगल पळय ऑक्युपाय रिक्लेमेशन केलोले अभिषेक इंजिनियर्स आणि हे केस 15 वर्सां जाली चलताले. CBSEन फाट धरून आयज आमी जैतिवंत जाल्या. ही विक्ट्री पीपल्स विक्ट्री हे आमी जिखल्या ते आणि त्याचे रेस्टोरेशन आता सुरू झाला. रिक्लेमेशन 4000 स्क्वेअर मिटर्स ताणें उदकांतल्यान दर्यांतल्यान रिक्लेम केल्ली इलिगली ती आता रेस्टोर जाता आणि रेस्टोरेशनाचे आयज इन्स्पेक्शन करपाक मॉनिटर करपाक ते प्रोग्रेस आयज आमी येयल्ले. आता दिसून येता हांगा की पळय जो प्रोग्रेस चलता काम चलता ते एकदम स्लो आहा. सो आमी ऑथॉरिटीजांक सांगला, कॅप्टन ऑफ कोर्टाकूय सांगला, DRDAचे नोंदरे काडला की तेणी ती पेस वाडोवपा जाय, हें काम वाडोवपा जाय आणि फास्ट जावपा जाय. कित्याक आतां रोखडो पावस तेंकतलो. पावस तेंकलो म्हणटकीर मागीर कांय करूंक मेळपाना आणि तांचो कॉन्ट्रॅक्टर सांगते प्रमाणे DRDA सांगते प्रमाणे तांकां डिफिकल्टी जाता. हाय टायड लायन जेन्ना भोत्ती येता तेन्ना सगळे रेस्टोर करपाक. सो ते कन्सिडर करून आमी कॅप्टन ऑफ कोर्टाक सांगला जाता तितले तेणी आनी प्रेशर घालचो नाजाल्यार तेणी हे सेकंड फेज तरी इंट्रोड्यूस करचे पडटले. कित्याक तेणी पळय तो एस्टिमेशन पळय केला तेंय बी तांचे एस्टिमेशन रॉंग आहा कॅप्टन ऑफ कोर्टाचे. आणि एस्टिमेशन तांणी पळय 22 लाखांक केल्ले जे आज तेणी 17 लाखांक पळय दिला ते हे उणे 50 ते 1 करोडाचें काम आहा तें. जेन्ना पळय आमचे CRZ ऑथॉरिटीन हाय टायड लायन मार्क करून दिली तेन्ना तें काम भरपूर आहा दिसता. आतां आमी एव्हरी पॉयंट आतां इन्स्पेक्ट करून काडला CBSE मेंबरांनी आणि ताचेर दिसता की हे सोंपेपणी बेगीन काबार जावपाना. आणि आमी मागता अभिषेक इंजिनियराचे पात्रांवा कडेन तोय आसलो थंय इन्स्पेक्शना टायमार की ताणें बरे भाशेन कोऑपरेशन दिवचें. कोऑपरेशन दिल्यार तो सुंटलो. कित्याक ताकाच नुकसाण. ताजें ट्रेड लायसन्स आयज काल पंचायतीन सस्पेंड केल्लें आहा. हें ट्रेड लायसन्स कितें म्हणटा तेजी सस्पेंड केला टील द रेस्टोरेशन ऑफ दीस वर्क. सो रेस्टोरेशन जर डिले जायत जाल्यार ताजे बिझनस डिले जातलें हें आमी ताका एक्सप्लेन केलां. सो तेजी कॉपरेशन जर मेळत हें काम बेगीन जातलें अशें आमकां दिसता. म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आहा, एक म्हजी मागणी आहा गोंयकार भाव भयणां कडेन ह्या स्टेटमेंटांतल्यान की खंयचेय केस्तांव जेन्ना पळय आमी उबारता एनवायरमेंटा बाबतींत वा कसले इश्यूआचेर कसलेच संबंदान जाल्यार होप केन्ना सोडप ना. आयज CBSEन दाखयलां 15 वर्सांनी झुजून कोर्टांतल्यान हायकोर्टान गेले, NGTन गेले, सुप्रीम कोर्टान गेले. कायदो म्हणटा तो कोण उतर मोडलो जाल्यार त्या कायद्याचे ताका फारीकपण दिवचेंच पडटा हें आमी प्रूफ करून दाखयलां सगळे गोंयकारांक. हो पळय आयज आमकां हेणे पळय इतली नाचयले अभिषेक इंजिनियरान. लास्टाक लोक जिखले, गांवचो चिखलेचो लोक जिखलो. तेणे धरलेले हें कांयच न्हू म्हणे थोडे बोकडां आहाय ती कांय आपूण हँडल करतलो. हांकां तांकां पयस फारीक केले, मिनिस्टरांक घडटले कांय जायना. आनी आमच्या सेक्रेटरीचेर आमचे रुई कॉस्ता आरावजेचेर फॉल्स डेफमेशन केस पासून फायल केली तेणी. पूण ती सयत आमी जिखून तो वयता थंय हारलो आनी आमी ताका हारयलो. We have been fighting this case right from 2010. CBSE through the village of Nakili and the surrounding areas had filed a complaint to various authorities. Then in the year 2014, we had to approach the High Court. We had to approach the High Court in the year 2014. There we have won. Later on, in the NGT also we won. And then later on in the Supreme Court also. Now there are orders for its demolition. He's got time till 30th of April for the demolition of his entire reclamation. But the work we have realized the authorities have taken up is at a very slow pace. We have asked them to hurry up with their progress now. What was there before? His area was just 1,400 square meters according to the Form 1 in 14 and the survey plan. But he's reclaimed to an extent of more than 6,000 square meters. But by the order of the Supreme Court now, they have to demolish that entire reclamation that they've done. And the work is going on through the DRDA. The trade license is also suspended. Suspended by the Panchayat recently, just yesterday. And earlier also they had submitted a letter to them. But they didn't pay any heed to it. But now
the Supreme Court and the NGT have come down heavily on this. So any request to authority to act fast? Yes, we've asked them to put up a board over here that the restoration work is going on, so that the people also come to know and the authorities, other authorities also come to know about it.